दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल वीक्षण करच्या सर्व वीक्षकांक विनोद गंगळेचो मोगाचो आणि मनाचो स्वागत. मोगाच्या वीक्षकांनो, आज एक विशेष कार्यक्रम तुमच्या मुखार सादर करूंक आमकां व्हरतो संतोष आणि अभिमान भोगता. वय एक विशेष शिकपा संस्थेची एक वळख तुमच्या मुखार आमी आतां दवरता आणि हो शिकपा संस्थो आंतरराष्ट्रीय मट्टाचो एक विशेष रितीचो ध्येय घेतिल्लो हो संस्थो. ह्या संस्थे विशीं एक मोठी वळख तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशेतां. मोगाच्यानो, आमी सर्व जाणां डॉन बॉस्को ह्या सांत जुआंव बॉस्को तरणाट्याचो तो शारोती जावन आसा आनी ताच्या आदर्शान प्रारंभ जाल्लो तो याजकाचो मेळ जावन आसा सलेजियन याजक. आनी संवसारभर सलेजियन याजक तांच्या विशेष सेवेत थंय आनी तशेंच विशेष वावराद्वारी तरणाट्यांच्या एका मिसावाद्वारी ताणें विशेष रितीर सर्वांची काळजमाना जिखल्यात म्हूण सांगच्यांत कांयच दुबाव ना. आनी आज त्याच याजक भावांनी चलोवचो एक वर्तो शिकपा संस्थो कुंदापूरच्या त्रासी लागसार थंयसर आसा डॉन बॉस्को स्कूल त्रासी. वय डॉन बॉस्को स्कूल त्रासी ह्या संस्थे विशीं, ह्या संस्थेच्या उगमा विशीं, ह्या संस्थेच्या सर्व रितीच्या विशेषते विशीं आनी ह्या संस्थेच्या वाडवळी विशीं तुमचे मुखार एक सविस्तर चित्रण दवरूंक आमचे सगळे हांगासर हजर आसात ह्या संस्थेचे प्रांशुपाल प्रिंसिपाल मानादीक बाप मॅक्सिम डिसोजा SDB. तर आमच्या सर्वांच्या नांवी ह्या जगाक आमी आतां मोगाचो स्वागत आशेवया. फादर मॅक्सिम, वरच्या कार्यक्रमाक तुमी आमच्या संगी हांगासर हाजीर आसात. ह्या घडयेक सर्व आमच्या विक्षकांच्या नांवी, दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या सर्व विक्षकांच्या नांवी तुमकां आमी मोगाचो स्वागत आशेता. बाबानो, स्वागत तुमकां. देव बरें करूं विनोद. फादर, हांवें येदोळ सांगलें डॉन बॉस्को एक आंतरराष्ट्रीय नांव. डॉन बॉस्कोच्या विशयांत उलयतानाच कितेंगी एक विशेशता आमच्या काळजांत भोगता आनी जिवांत कितेंगी एक नवो हुरूप आनी एक उर्बा ती भोगता. कित्याक म्हळ्यार हांवें ह्या संस्थेंत काम केलां आनी हांगाची विशेशता म्हाकाय कळीत आसा आनी तुमचे संगी काम केल्लो वर्तो अनुभव म्हजो जावन आसा. तर ह्या डॉन बॉस्को संस्थो खंयच्या खंयच्या फिल्डांत ह्या खंयच्या विभागांत तांची अमोलीक सेवा दिवन आसात. ह्या डॉन बॉस्को संस्थेची विशेशता कितें तें आमच्या विक्षकां संगी तुमी वांटून घेया. मोगाचें विनोद, पयले सर्ती तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुवें डॉन बॉस्को संस्थे विशयांत अभिमानाची उतरां उलयलाय आनी तशेंच डॉन बॉस्को ह्या त्रासी परिसरांत आसून आपली अमूल्य सेवा दिवन आसा आनी हें आमचें मिसांव हेरांक कळीत करच्या उद्देशान तुवें हांगासर म्हज्या लागीं हो संवाद दवरलाय. देखून तुका आनी तुज्या संगात्यांक पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुवें सांगल्या बरी डॉन बॉस्को एक महान व्यक्ती, महान सांत जावन आसा आनी ताचें जिवीत आनी तशेंच ताचें मिसांव एक महान मिसांव जावन आसा. पयले सुवातेर पयले फावटी हांवें आयकल्ल्या वेळार म्हाका म्हज्या जिवितांत कितेंगी एक नवेंच हांव आयकता म्हळ्यार बरें भोगिल्लें जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार डॉन बॉस्कोचें सादेपणाचें जिवीत आनी ताजें भुरगेपण आनी ताणें काडले कश्ट आनी ताज्या कुटुंबांत आसली देवबिरांत हें सर्व म्हज्या जिवितांत तशेंच आसलें बरें म्हाका भोगलें जावन आसा. आनी अशें ह्या सांतातें म्हाका व्हरतो अभिमान आनी आकर्शण. आनी अशें डॉन बॉस्कोचो एक याजक जावन ह्या मंगळूर उडपी परिसरांत डॉन बॉस्कोचें मिसांव हांगासर स्थापीत करच्या ह्या संदर्भार देवान म्हाका विंचला आनी हें मिसांव कार्यगत करूंक म्हाका धाडला म्हणून म्हाका भोगता. आनी अशें ह्या उडपीक आनी मंगळूर करावळी प्रदेशांत डॉन बॉस्कोचें मिसांव आमी डॉन बॉस्कोचे सलेजियन याजक हांगासर आमी करीत आसा. फादर, मस्त खुशी जाली. कित्याक म्हळ्यार येदोळस तुमी आंतरराष्ट्रीय मट्टार सर्वांच्या काळजमाना जिखलो एक विशेष संस्थो, प्रत्येक जावन तरणाट्यांक एक मार्गदर्शन दिवचो तसलो एक संस्थो. ह्या संस्थेची विविध रितीची कार्यक्रमां आसात. फॉर एग्जाम्पल हांवें सांगचें जाल्यार स्ट्रीट स्कूल्स, मागीर प्रॉब्लेमेटीक भुरगे थोडे आसात, तसले ड्रग एडिक्ट्स आसात. असल्या सबार रितीच्या मिसावां मध्ये शिकपाचें मिसावय तें वर्तें जावन आसा. एक झळक विशेष रितीन हें खंयच्या रितीच्या भुरग्यांक एका बऱ्या वाट्याक हाडूंक तुमी डॉन बॉस्को संस्थो कशें प्रयत्न करून आसा? वय डॉन बॉस्को संस्थो म्हळ्यार डॉन बॉस्को सलेजियन फादराप म्हळ्यार कश्टांत आशिल्ल्या निर्गतीक तशेंच आडवाटेक
वायट वाटेन गेल्ल्या युवा जाणांक भुरग्यांक तरणाट्यांक बऱ्या वाटेन वर्सो एक संस्थो म्हणून संवसारभर नांव व्हडलां. चडावत जावन कश्टांत आशिल्ल्या भुरग्यांक वा विविध सभ्याक लागून आड वाटेन गेल्ल्या भुरग्यांक आमच्या इस्कॉलांत धाडटात, आमच्या संस्थांक धाडटात आनी तांचे थंय जावची ती बदलावण पळोवन दुसऱ्यांकी आमचे थंय धाडूंक जायते जण रेफर करतात. डॉन बॉस्कोचें जिवीत आनी ताचें मिसांव वा ताणें मिसांव करची शैली ती तशी जावन आसा आनी प्रत्येक जावन भुरग्यां संगता रावून आमी तांच्या संगता हजर आसून आनी भुरग्यांक आमी तवळ तवळ तांच्या कानांत आमी बुधबाळेची उतरां सांगता, वर्ड इन द इयर म्हणटा आनी तांच्या लागीं लागशिल्ल्यान आमी समालोचन करन तांकां आमी तांच्या वाटेतावन वाट वाटेतावन आमी बऱ्या वाटेकान पायता. अशे विविध तरांचे संस्थे विविध तरांच्या युवा जाणांक विविध काळार स्थापलेले जावन आसात. शिकपा शेत एक सामान्य शेत जावन आसा जंयसर युवा जाणांक आमी तरबेती दिता. तांत्रीक इस्कॉलां आसात, तशेंच निर्गतिकांचे आश्रय आसात आनी स्ट्रीट चिल्ड्रन तुवें सांगलें जावन आसात, ड्रग एडिक्ट्स आसात आनी तरेतरेचे संस्थे आसात. पूण हर एका संस्थ्यांत आमचे काम करची शैली वा मिसांव तें जावन आसा युवा जाणांक भुरग्यांक आड वाटेन गेल्ल्यांक बऱ्या वाटेन पावचे एक तांकां बरवसो दिवचो आनी भविश्याक व्हरून पावोवचें जावन आसा. फादर, आज हांव तुमच्या सांगाता हांगासर डॉन बॉस्को स्कूल त्रासी ह्या एका विशेष शिकपा संस्थ्यांत तुमच्या सांगाता हांगासर हाजीर आसा आनी ह्या संस्थो जावन आसा कुंदापूर तालुक्यांत त्रासी म्हणल्यार एका धाकटुल्या गांवाच्या कुशीन मोवाडी क्रॉस म्हण आमी सांगता होसाडू पंचायताक लक्ती जाल्लो एक संस्थो तो जावन आसा. आनी प्रस्तुत डॉन बॉस्को इस्कॉलाचे तुमी प्रांशुपाल जावन प्रिंसिपाल जावन वर्तें एक जबाबदारी तुमी काण गेल्या आनी ते वर्त्या रितीर यशस्वी जाल्यात म्हूण सांगून की म्हाका वर्तो अभिमान भोगता. इस्कॉलाच्या विशेशता विशीं वेच्या पयले म्हजें एक तुमकां पर्सनल सवाल. एक डॉन बॉस्को याजक जावंक या सलेजियन याजक जावंक तुमकां कशें प्रेरण मेळ्ळें फादर? डॉन बॉस्को याजक जावंक म्हाका म्हज्या भावातावन डॉन बॉस्को फातरापा विशयांत माहेत मेळ्ळी जावन आसा आनी त्या वेळार डॉन बॉस्कोच्या जिविता विशयान म्हाका आकर्शण भोगलें आनी अशें हांव मुंबय आयिल्ल्या वेळार म्हाका डॉन बॉस्को फातरापा मेळोवंक आनी तशेंच तांच्या कॅम्पांत भाग घेवंक म्हाका अवकाश मेळिल्लो जावन आसा. आनी हांव थंयसर जेन्ना गेलो लोनावला त्या कॅम्पांत भाग घेवंक त्या वेळार डॉन बॉस्कोच्या फातरापाची वळख जाली आनी तांणी युवा जाणां सांगता आमच्या सांगता बरसूंची ती रीत उलोवची रीत एक लक्षिल्ल्यान एक आप्त रितीन आमकां तांणी चलयली रीत पळयता म्हाका मस्तो एक दुसरेंच एक बोगाप आयलें की कशें पाद्र्याप आमचे लागीं कितल्या एक लागशिल्ल्यान आसात म्हणून. आनी अशें डॉन बॉस्को याजक जावच्या विशयांत मुखार वचूंक म्हाका थंय प्रेरण लाभलें आनी उपरांत म्हजी जिणी हांवें मुंदरसली. एक डॉन बॉस्को याजक जावन तुमी तुमचें जिवीत सोम्याक भेटोवच्या त्या संदर्भार तुमच्या कुटुंबाच्यांनी तुमकां जायतितलो पाठिंबो दिला म्हणलें म्हाका कळीत आसा. ह्या घडये तुमच्या कुटुंबाची आनी एक तुमच्या मुळाव्या शिकपाची एक धाकटी झळक आमच्या विक्षकां मुखार. म्हजें कुटुंब मूडबिद्रीच्या साबेरापुरा म्हणल्यार फिरगजेंत आमचें थंयसर घर आसा. पयलें आमकां पालडका फिरगज आनी कृशीक आमचें कुटुंब. म्हजो बाब गल्फांत आसलो जाल्यारय मागीर तो गांवांत येवन कृशी करन आमी ल्हान व्हड जाल्ल्या जावन आसा. कश्टांत आमी जियोन म्हळ्यार आमकां इस्कॉलाक वचूंक मस्त चलोंक आसलें आनी पूण शिकप आमकां शिकोवंक मस्त घरांतून उत्तेजन आसलें आनी शिकपांत आमी हुशार आसले हांव. आनी अशें आसता आसतना आमच्या फिरगजेंत बरे याजक आसले. प्रत्येक जावन फादर मातायस पेरेरा म्हणलो विगार आसलो आनी तशें त्या वेळार ताचें प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबा लागीं संपर्क बरो आसलो. म्हज्या कुटुंबाचो बरो वळखीचो पाद्र्याप जाल्ले वरवीं आमी केदार इगर्जेंत सेवा दिवंक वा आदार दिवंक येताले हांव. आनी तशेंच हांव इस्कॉलांत शिकतना जाल्यार सिस्टरांच्या इस्कॉलांत आसल्या वेळार थंयसर तेंचें प्रेरण आसलें. आमच्या इगर्जेंत सेमिनरिस्ट आसले. अशें विविध रितीन आनी प्रत्येक जावन मूळ कारण जावन आसा आमच्या कुटुंबांतलें वातावरण. म्हजी माय आनी म्हजो बाब आनी कुटुंबाचें सर्व मागण्याचें वातावरण भावार्थ प्रत्येक जावन कुटुंबांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार पिडा आयिल्ल्या वेळार कशें भावार्था वरवीं फूड केल्लें जावन आसा आनी ह्या वरवीं आमकां पवित्र सभेंतय याजकांतय आनी धार्मीक भयणींतय
म्हज्या आवय पळय असलें तें अभिमान आमचें तें खंडी जावन येवन ते याजक जावची उर्बा म्हणजे ते सोडून आयली म्हूण म्हाका भोगता. मस्त खुशी जाली फादर कित्याक म्हणून सांगल्यार एका देव मोगाच्या कुटुंबांत रावन खंयच्या रितीन प्रेरण मेळटा आनी खऱ्या आवय बापायच्या एका ध्येयात्वान एक बऱ्या उद्देशांतल्यान भुरग्यांच्या फुडाराक कसो एक बरो एक पाठिंबो मेळटा आनी कसो देवाच्या बेसावान तो फुडार कशें रुपीत जाता आनी हाची साक्ष तुमी जावन आसात. सोम्याच्या शेतांत डॉन बॉस्कोच्या पावलांनी तुमी एक मणेरी जाल्यात आनी आज तुमी ह्या व्हडल्या एका इन्स्टिट्युशनाचे प्रिंसिपल जावन तुमची वर्ती जबाबदारी तुमी काणगेला. ह्या इन्स्टिट्युशना विशयांत डॉन बॉस्को स्कूल त्रासी विशयांत हांवें मुखारसून वेच्या पयलें एक म्हाका एक तुमच्या लागीं एक विचारूंक आसा. फादर हें इन्स्टिट्युशन डॉन बॉस्को म्हणलें नांव चिंतना निजाकी एक ब्रँडेड नेम चडावत जाणांनी सांगचें कितें म्हळ्यार हाय फाय म्हूण सांगचें पूण निजायकी ह्या इस्कॉलांत हांव येवन पळयतना आनी हांगासर आयिल्ल्या भुरग्यांच्या आवय बापायक हांव मेळटना तेका व्हडल्या मट्टाचे कोणी नासले सॉफिस्टिकेटेड हाय फाय फॅमिलीचे कोणी येवनात भोव सादी मनशां ती जावन आसली. तर हे इस्कॉल इतल्या एका हरी एकल्याच्या काळजा मनान रोमाचें जाल्यार सामान्य व्यक्तीच्या एका काळजा मनान रोमाचें जाल्यार हाका एक व्हडलें एक टीम वर्क कारण जावन आसा म्हूण सांगचें कांयच दुबाव ना. तर हें इस्कॉल केदाळा प्रारंभ जालें फादर आनी कशें हाची वाडवळ जाली. वय पयले सुवातेर विनोद डॉन बॉस्को एक ब्रँड नेम सगळ्या संवसारार. डॉन बॉस्को म्हळ्यार ताका एक ताचीच म्हळ्यार अस्मिताय आसा आनी लोक मानता एक डॉन बॉस्को इस्कॉलांत शिकिल्ल्या विद्यार्थीक एक मान आनी गौरव आसा आनी ताची हातून अपेक्षा आसा. आनी डॉन बॉस्को शिकिल्ले विद्यार्थी तेजे त्या शाळे विशयांत अभिमानान ते उलयतात कित्याक म्हळ्यार तसली तरबेती जावन आसा. पूण डॉन बॉस्को इस्कॉलां जंयसर सुरू जालीं तीं हर एक इस्कॉलां ल्हान मट्टारच सुरू जाल्लीं जावन आसात आनी फकत डॉन बॉस्को याजकांच्या त्या मेहनतेन वावरा वरवीं आनी लोकांच्या सहकारा वरवीं तीं वयर आयलीं जावन आसात. खंयचेंय इस्कॉल आतां शहरांत जावंक पुरो एक नांवाडीक इस्कॉल आसा जाल्यारय ताची मूळ आमी चरित्र पळयल्यार तें कशें सुरू जालें म्हूण आमकां कळीत आसा. आनी डॉन बॉस्को पाद्र्यापांची एक विशेशता तांच्या त्या सर्व लक्षणां मदें एक वर्क एंड टेम्परन्स कामाक आमी म्हत्व दिता आनी त्या वरवीं आमी आमची संस्थे बांदून हाडटा. जायतो बऱ्या मनसो लोक आमचे संग येता आमचें काम पळोवन आमकां संगात दिता हात दिता आनी तशें डॉन बॉस्कोचे संस्थे वाडटात. डॉन बॉस्को ब्रँड नेम कांय मल्टीनॅशनल कंपनी न्हय थंयसर फंड्स अशे इजिली अवेलेबल नात पूण ते आमी ल्हानपणांत बांदून हाडचे जावन आसात. आनी तशेंच डॉन बॉस्को त्रास इस्कॉली एक ल्हानपणांत तें वयर आयिल्लें तें इस्कॉल जावन आसा. आतां 11 वर्सां आमी संपयता आसतना ह्या हुमरार एक CBSE इस्कॉल जावन तें वाडून रावलां. एका हळ्ळी प्रदेशांत हें इस्कॉल आसा जरी तर एका सिटींत वा टावनांत आसलें जाल्यार आनीकय चड वाडतें आसलें पूण पिठांत कसल्या खमीर बरी जशें आमचो रेक्टर मेजर ह्या वर्सा ताणें तेजें ध्येय दिलां आमकां पिठांत आसल्या खमीर बरी लायक मनशांक आमी आमच्या वावरांत मिसावांत मेतेर करीचें म्हणल्या बरें हें इस्कॉल वाडत आयलां. आनी आज ह्या परिसरांत लोक डॉन बॉस्को इस्कॉलाक एका आदर्श इस्कॉल एक बरें इस्कॉल एक व्हडल्या गुणमट्टाचें इस्कॉल म्हणून पळयत आसा आनी जायती अपेक्षा करून आसा. वय फादर निजाकी आज कितें म्हळ्यार आज म्हाका थोडे पेरंट्स मेळ्ळे आनी तांच्या विशयांत हांवें ह्या संस्थे विशयांत विचारलें त्या घडये तांणी उसारली ती वगळीक आनी प्रत्येक जावन ह्या संस्थेच्या हांगासर सेवा दिवच्या याजका विशयांत आनी तशेंच शिक्षका विशयांत वरती एक वगळीक आनी एक तांणी एक शिफारस उचारल्या हें म्हाका मस्त खुशी जाली. पूण हांवें सांगचें एक धाकटुल्या हळ्ळेंत हांगासर इस्कॉल आरंभ करतना परिसरांत जाय तितले आसात इस्कॉलां जाल्यार त्या घडये हे इस्कॉल आरंभ करतना कांय तरी अपधैर्य ह्या कावजेणी भोगल्ली आसा. इस्कॉल सुरू करता आसतना फादर आनंद नोरोन्ना इस्कॉलाचो स्थापक जावन आसलो ताजी उमेद आनी ताजी दूरदृश्टी जावन आसा ही इस्कॉल सुरू जावच्याक. आनी खंडीत जावन इस्कॉल सुरू जाता आसतना हांगासर मस्त कश्ट आनी मस्त ऑपोजिशन सरकारी अधिकारी तावन आनी स्थळीय थोड्या जाणां तावनी आयिल्लें पूण सर फूड करन फकत ह्या हळ्ळेच्या ह्या परिसराच्या लोकांक एक बरें उत्तम गुणमट्टाचें शिक्षण दिवचें म्हणल्यार एका त्या मनोभावान त्या इराद्यान हें इस्कॉल हांगा स्थापन केल्लें जावन आसा.
पूण ह्या हळ्ळेंत इस्काल स्थापन केल्ल्या वरवीं खंडीत जावन हांगा आशिल्ल्या सर्व भुरग्यांक लोकांक मस्त फायदो जाला. कित्याक म्हळ्यार आतां आमी पळयता आसतना न्ही फकत ह्या हळ्ळेंतलो लोक पूण शहरांतले भुरगे व विद्यार्थी इस्कालाचें नांव आयकून इस्कालाची प्रगती आयकून हांगा मेळची तरबेती आयकून आमच्या इस्कालांत एडमिशन घेवंक मुखार येते आसात. आणि आता इस्काल आरंभाचे दीस तुम्ही सांगले. प्रस्तुत ह्या इस्कालाची परिस्थिती, ह्या इस्कालाची वाडावळ, ह्या इस्कालाची विशेषता म्हळ्यार ह्या इस्कालांत कितले क्लासी आसात, कितले भुरगे आसात आनी कितें विशेषता आसा ते आमच्या विक्षेका मुखार. डॉन बॉस्को इस्काल नर्सरी वा LKG वा KG तावन 12वी म्हणसर हांगासर आमी चलयता आसा. एक सेक्शन आसा. हर एक सेक्शनांत विद्यार्थी भरपूर आसात. 2 वर्सां आदीं तावन आमी 11वी आनी 12वी CBSE 11th 12th म्हणटा वा ज्युनियर कॉलेज म्हणटा ती आमी सुरू केल्या. ह्या इस्कालाची विशेशता म्हळ्यार एक CBSE इस्कॉल जावन आसा न्हू ताचेच म्हणलें एक शिक्षण ताजी मट्ट हांगासर आमी आसा जाल्यारय ताचे सांगात एक डॉन बॉस्को इस्कॉल जावन ताका चडीत एक आमी म्हणयत स्टँडर्ड ह्या इस्कॉलाक आसा. एडेड स्टँडर्ड म्हणटा. वय पयले सुवातेर शिक्षणाचें गुणमट्ट भोव चड उंचायेर आसा आनी तें आमी उंचायेर दवरूंक प्रयत्न केलां. हळ्ळेची इस्कॉल म्हणून ह्या भुरग्यांक शहराच्या भुरग्यांक तावन कसल्याय रितीन वंचीत जायना म्हणल्या पासत हांगासर एक बरें उत्तम गुणमट्टाचें शिक्षण हांगासर आसा आनी त्या पासत आमी लीड स्कूल जावंक पुरो वा विविध आमी म्हणजे एकाडेमीक पार्टनर्स जावं आमी हात मेळोवन आसा आनी आमची भुरगीं हांगासर बरें करून शिकतात. आनी ह्या हळ्ळेच्या प्रदर्शन जाल्यारय ह्या इंग्लीश मिडियमाची इस्कॉल जावन आसून हांगासर ह्या कॅम्पसांत भुरगीं स्वप्रेरीत जावन इंग्लिशान उलयते आसात. थंय फायन ना की तेंय दबाव ना वत्तड ना स्वप्रेरीत जावन उलयते आसात आनी शिक्षकांय त्याच रितीन बरे रितीन भुरग्यांक पळयते आसात आनी पेरंट्स केदाळे शिक्षकांची होगडेक उसारते आसात. आनी 11वी आनी 12वी आमी सुरू केल्ल्या त्या आमच्या CBSE ज्युनियर कॉलेजीक बरें रिस्पॉन्स आसा. भुरगीं आतां सरते आसात आनी अशें ह्या इस्कॉलांत शिक्षण आनी ताचे सगळे हेर चटवटिक्यो त्योय सांगात बेते आसात. आमच्या इस्कॉलाच्यो चटवटिक्यो पळयल्यार केदाळाय कितेंय तरी घडते आसा आनी ह्या सर्वांत भुरग्यांक मेतेर जावंक मुखार येवंक तालंत प्रदर्शन करूंक केदाळाय अवकाश मेळते आसा. आनी विविध तरांची हांगासर चटवटिक्या वा तरबेती कीबोर्ड, म्युजीक, गिटार, डान्स, स्केटींग, कराटे आनी अबाकस अशें क्राफ्ट आर्ट विविध आनी क्रिकेट कोचिंग आनी स्पोर्ट्साक आमी दिवचें सर तें गमन तें हर एक डॉन बॉस्कोची इस्कॉलाची विशेशता आनी तें ह्या इस्कॉलांत चलोवन आसा. आनी ह्या पासत हांगासर भुरगीं आयिल्लीं तीं बेगीनच ह्या इस्कॉलांत व्हड जातात आनी तीं बरे रितीन कितें एका रितीन तीं स्मार्ट जातात आनी तांच्या तोंडार तुवें पळोवचें तें हांसूं जावंक पुरो वा तांचें तें आसचें तें परजळ जावंक पुरो कळटा की ही डॉन बॉस्कोन आसचीं भुरगीं म्हणून. वय फादर निजाकी म्हाका वस्त खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार हांव भितर येताना कितलेशे भुरग्यांक म्हाका तांची वळख ना. एक पटी 2 पटी मात्र आयिल्लो जाल्यार स्टील दे रिमेंबर हॅलो अंकल गुड मॉर्निंग अंकल अशें उलयतना म्हाका मस्त खुशी जाली. फादर आतां तुमी सांगलें जाय तितले रितीर तांकां अवकाश आसा तांची तालंत उर्जिता काडूंक तांचें तें कितें आर्ट आसा तें उर्जिता काडूंक जाय तितले अवकाश आसा. पूण हांवें आनी एक विशेश हांगासर तें नोट केलां जावं ती क्रिस्तांव या अक्रिस्तांव तांकां तें मौल्य आधारीत शिक्षण म्हूण आमी सांगता या आमच्या आत्मीक शिक्षण म्हूण आमी सांगता. म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक कथोलीक भुरग्यांक मौल्य क्रिस्ती शिक्षण आनी तशेंच कथोलीक न्हय आसल्या इतर भुरग्यांक मौल्य आधारीत शिक्षण हे दोनूय शिक्षण सांगता वेताना तांकां निजायकी तांच्या जिवितांत एक घटाय मेळटा आनी खंयच्याय रितीर तांच्या आत्मीक विशयाचेर तांकां घटाय मेळटा म्हणच्यात खंडीत कांयच दुबाव ना. हें कशें जावन आसा फादर? हें जावन आसा डॉन बॉस्को इस्कॉलाची विशेशता. म्हळ्यार डॉन बॉस्को ताचें काम सुरू करता आसतना एक नमान मोरी म्हणून सुरू केल्लें ट्युरीन शहरांत. त्या वेळार कथोलीक वातावरण थंयसर आसलें आनी डॉन बॉस्को केदाळाय म्हणटालो की भुरग्याच्या काळजांत आमी देवाचें हजरपण घाल्यार खंडीत जावन भुरगो बऱ्या वाटेन चुमकोंक शकता. कित्याक देवाचें अस्तित्व आमचें हर एक रितीन आसा आनी तें आमी भायर हाडूंक जाय आनी ताका आमी पोशण आमी दिवंक जाय. आनी अशें आमच्या इस्कॉलांत आमी मौल्य आधारीत शिक्षण दिता म्हळ्यार
क्रिस्तांव भुरगीं आसात तांकां दोतोरांचे क्लास आसात, पयल्या शुक्रारा म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा मिसां आसात, कुंभसारां आसात, तशेंच नोवेनांक मिसां आमी करता, फेस्तां आमी हांगासर आचरण करता, भुरग्यांक रेतीर आसा, वार्शीक रेतीर आसा, आनी वर्साच्या क्रिस्तांव शिक्षण दीस आमी आचरण करता. इन्स्टिट्युशनाचो तो सेपरेट क्रिस्तांव शिक्षण दीस. वय आनी DSCच्या दोतोनेच्या परिक्षेक भुरग्यांक तयार करता. अशें विविध रितीन क्रिस्तांव भुरग्यांक थंयसर तांचो भावार्थ पोशण करूंक अवकाश आसात. तशेंच हेर धर्माच्या भुरग्यांक तांच्या धर्माची फेस्तां हांगासर आमी आचरण करता. ताचे सांगता तांकां मौल्य शिक्षण क्लास हांगा आसात. आनी सगळ्यांक सांगता मेळून मौल्य शिक्षणां वा दोतोनेचे क्लासीन मात्र न्हय आसतना ते सगळो दीस जाती आसता. जावं दी वरांडार, जावं दी ग्रावंडार, जावं दी ते भुरगीं जेवता आसतना खंयसर मेळ्ळ्या वेळार खंय अवकाश आसा थंयसर मोला दिवची. म्हळ्यार भुरग्यांक पर्सनल फॉलोअप हांगासर जाते आसा. शिक्षकां द्वारे, पाद्र्यां द्वारे आनी सर स्टाफ मेंबरां द्वारे जावं दी आमची कामाची आसात ती सयत भुरग्यांक ते दितात. आनी अशें हर एका भुरग्यांक पेरंट्स आसा बरें हांगा. आनी देखून भुरगें तें जावची ती बदलावण हाचे वरवीं जावन आसा. जशें डॉन बॉस्को वर्ड इन द इयर केदाळे भुरग्यांक आमी जागोवन दिते आसूंक जाय. आनी हे आमी केदाळे नोट करता, ऑब्जर्व करता आनी भुरग्यांक थिदविता, भुरग्यांक फॉलो अप करता. आनी ह्या वेळार आनी अशें जाल्ले वरवीं भुरग्यांक थंय मस्त बदलावण जाता आनी भुरगीं बऱ्या वाटेक वचून पावतात. कित्याक म्हळ्यार आध्यात्मीक रितीर आनी लौकीक रितीर आनी शैक्षणीक रितीर सर्व रितीर तुमी संपूर्ण सहकार दितात, पाठिंबो दितात आनी दिसान दीस तांचे तें अभिवृद्धी जायचे म्हणून तुमची एक आशा. आनी तांकां आमचे भुरगेय तशेंच आमचे विद्यार्थी तशेंच तांचे कुटुंबादाराय तांचे आवय बापाय तुमकां संपूर्ण रितीर पाठिंबो दितात. आनी हाचो परिणाम जावन खंडीत फलितांश बरेंच येता. फाटल्या वर्सांतून आयिल्ल्या फलितांशाची एक झळक आमच्या मुखार. फाटल्या आमी 7 वर्सांतावन CBSE बॅच आमी धाडटे आसा आनी ह्या 7 वर्सांनी आमकां 100% फलितांश आयला आनी भुरगीं डिस्टिंक्शनान आसतना पास जाल्यांत. आनी प्रत्येक जावन आमच्या सकयल्या क्लासीन जाल्यारय भुरग्यांचे फलितांश बऱ्या गुणा मट्टाचे आसा. आनी आमी हांगासर भुरग्यांक फकत मार्क दिवन आमी तांकां वयर चडोवचें न्हय, पूण त्या भुरग्यांनी बरे रितीन शिकत जाय म्हणून आमी प्रयत्न करते आसा. देखून मार्क सुलभान मेळनात. ओके, मार्क भुरग्यांनी गट्स जाय पडटात आनी कश्ट काडले जाय पडटात आनी टिचरांनी त्या रितीन भुरग्यांक शिकयते आसतात. आमचो उद्देश जावन आसा की आमच्या भुरग्यांनी चड आनी चड राष्ट्र मट्टार वा राज्य मट्टार बरें फलितांश हाडी जाय. देखून आमी ल्हान क्लासींतावनूच भुरग्यांक CBSE बोर्ड एग्जाम तयार करन आसा. ह्या वर्सा आमच्या 12वी क्लासीचें पयलें बॅच बोर्ड एग्जामाक आनी तांचें फलितांश बरें येतलें म्हणून आमी राखून आसा. तुमच्या सांगता हाताक हात दिवन बुजाक बुज दिवन वावरतात भुरग्यां संगी आमची टिचरां, शिक्षकां आमी सांगता. शिक्षकांचो आनी भुरग्यांचो आनी तशेंच तुमचो संबंध कसो आसा? आमी म्हणटा डॉन बॉस्को इस्कॉलान इट इज अ फॅमिली एनवायरमेंट. ओके, फॅमिली एनवायरमेंट म्हळ्यार थोडे फावटी थोडे चिंतूंक पुरो की थंयसर फॅमिलींत कितें चलता तशें न्हय. इट इज एनवायरमेंट वेर एवरी वन फील्स एक्सेप्टेड. सगळ्यांक एक आपल्याक स्विकार केला म्हणून बघता. आनी हाजी एक म्हणयत एका रितीन प्रूफ म्हणल्यार थोडे फावटी थोडी टिचरां एकाच वर्साक येतात कारणांतर वचूं जाय पडटा. एकाच वर्सा आयल्या टिचरांक इस्कॉल सोडून वेता आसतना मस्त बेजार भोगता आनी म्हणटात पूण एकाच वर्सांनी मस्त ती शिकिल्लीं आसतात आनी सांगतात की हांगा टिचरां मस्त एकामेकाक सपोर्ट करतात, हेल्प करतात, नवे आयिल्ल्यांक तांकां शिकयतात. तशेंच भुरगीं शिक्षकां सांगता भोव चड सळावळेन ती मेते जावन आसतात. क्लास जाल्या उपरांत ब्रेका वेळार टिचरां भुरग्यांक सांगता सुलाबायन मिक्स जातात, बरसतात. हें दुसऱ्या इस्कॉलांनी सळावत पळोवंक मेळना. आनी ह्या वरवीं पेरंट्सांक टिचरां विशयान अभिमान आनी संतोश आनी पेरंट्सांय सुलाबायन शिक्षकांक संपर्क करतात. शिक्षकां तांची क्लास जाल्या उपरांत घरांत हांव जाल्यारय पेरंट्सां कडेन उलोवन तांकां सलाह सुचना दितात. अशें एका कुटुंबाच्या वातावरण इस्कॉल चलून आसा. देखून हांगासर एक बरें वातावरण शिक्षकां मदें आनी तशेंच भुरग्यां मदें आसा. फादर, एका भुरग्याची संपूर्ण
अभिवृद्धी जायचे जाल्यार संपूर्ण रितीचे तांकां सहकार दिवचें तसलें एक वातावरण एक्सपोजर म्हण आमी सांगता आनी तें खंडीत जावन डॉन बॉस्को इस्कॉलांत आसा म्हण सांगच्यांत कांयच दुबाव ना कित्याक म्हळ्यार हांव फेसबुकार पळयता दुसऱ्या माध्यमांनी पळयता आमच्या इस्कॉलाची भुरगीं दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी वचून फाटल्या दिसांनी आसामी पावली सो तशें विविध गांवांनी वचून तांची तालयता उर्जीत करतात सो असले खंयच्या रितीचे अवकाश आमच्या भुरग्यांक मेळोवन आसात आमच्या भुरग्यांक विविध अवकाश मेळटात प्रत्येक जावन हांगासर आयक्स म्हणून आसा ते त्या एसोसिएशनाच्या सर स्पोर्ट्स आनी कल्चरल इव्हेंट्सांक भुरगीं भाग घेतात तशेंच डॉन बॉस्को आमचे इस्कॉल जाल्ल्या वरवीं डॉन बॉस्को इस्कॉलां मदें जावच्या कार्यक्रमांक प्रॉविन्स लेवल भुरग्यांक भाग घेवंक अवकाश मेळटा तशेंच तरे फावटी नॅशनल लेवल आतां बॉस्कोरीक भुरगीं आसाम गेल्लीं थंयसर वचून भुरग्यांनी बरें एक साधन केलें तांच्या सामक्या आंपांत सर्व हेर इस्कॉलांच्या त्या मदें आसूं जाल्यारय तांणी फर्स्ट रावन चॅम्पियनशीप जोडलें अशें त्या भुरग्यांक विविध तरेचे अवकाश मेळटात आनी आमच्या इस्कॉलांत शिकिल्लीं भुरगीं जायतीं जाणां नॅशनल लेवल शायन जाती आसात आनी तांचें बरें साधन ती करते आसात आनी इस्कॉला पसत ती नांव जोडती आसात देखून तांकां भुरग्यांक विविध तरेचे अवकाश आमच्या इस्कॉलांत मेळटात आमी येदोळस टिचरा विशयांत उलयलां आनी तुमी त्या विशयांत वरती समजणी आमकां दिली आनी तशेंच आतां तुमच्या याजक भावा विशयांत ह्या कम्युनिटी विशयांत आमकां इल्लेशें कळया ओके आमच्या कम्युनिटींत आमी 4 जाण आसा हांव प्रस्तुत रेक्टर आनी प्रांशुपाल जावन आसा तशेंच फादर रोशन आसा तो वायस रेक्टर आनी एडमिनिस्ट्रेटर आनी तो शिकयता 10th स्टँडर्डाक फादर रॉनल्ड आसा तो वायस प्रिंसिपल आनी तशेंच बोर्डींग भुरग्यांक शिकपाचो इन्चार्ज प्रिफेक्ट ऑफ स्टडीज आनी ब्रदर ॲशली म्हणून आसा तो ब्रदर जावन वचून इस्कॉलांत शिकयता आनी तशेंच बोर्डिंगाच्या भुरग्यांक तो एक मार्गदर्शक वा तांचो ब्रदर इन्चार्ज अशें आमी 4 जाण कम्युनिटी आसून सांगाता मेळून आमी आमचो वावर वांटून घेता परतून सांगचें बरी एका फॅमिली एटमॉस्फियरान वातावरणांत आमी आमचो वावर करते आसा आनी अशें आमचें टीम बरें एक युनायटेड सेट टीम जावन आसा वैभव पळयतना कळटा फादर आतां आनी एक विशय हांवें येवचें जाल्यार डॉन बॉस्को तरणाट्यांचो शारोती जावन आसलो आनी हांगासर पळयतना कितले यंग एनर्जेटीक तरणाटे म्हाका मेळ्ळे तांकां विचारलें आमी हांगासर रावता खंयचे हांव कारवारचो हांव कोडयाळचो अशें म्हणनासा म्हणटाना तांचे तो एकवट तांचो माया मोग पळयतना हांगासर बोर्डींग भारी बरें चलता म्हणून म्हाका हे कळोवन आयलें प्रस्तूत आमच्या बोर्डिंगांत हांगासर डॉन बॉस्कोच्या इस्कॉलाच्या बोर्डिंगांत कितले विद्यार्थी आसात आनी खंयच्या गांवांत म्हळ्यार रफली खंय तावन आयल्यात ह्या विशयांत एक जाणवाय वय डॉन बॉस्को बोर्डींग सलोनच्यान डॉन बॉस्को याजकी नांवाडीक जावन आसात कित्याक म्हळ्यार आमी सांगल्या बरी डॉन बॉस्को बोर्डिंगांत आयिल्ले भुरगे तांच्या जिवितांत विविध तरेचे बदलावणी येवन ते बऱ्या वाटेक ते पावतात प्रत्येक जावन बोर्डिंगांक येता आसतना थोडे फावटी कितें तरी अडखळ वा कितें तरी उणेपण कितें तरी गरज बळण्या बरी तांकां आसता आनी बोर्डिंगांत येतात सडावत जावन पेरंट्स आनी भुरग्यांक बेश्टावचें ओके तूं आयकनाय जाल्यार तुका बोर्डिंगांत घालता हॉस्टेलांत घालता हय आनी थंय तुका वचून कितें कश्ट दितले हें करतले तें करतले म्हणून पेरंट्सान बेश्टावचें जावन आसा आनी भुरगीं येता आसतना हर एक फावटी इंटरव्यूवाक भियेल्लीं आसतात पूण 1-2 म्हयन्या उपरांत मागीर भुरगीं घरा वचूंक आयकनात तांकां धाडूंक आसल्या वेळार हांगास रावूंक तांकां खुशी आसा कित्याक म्हळ्यार तसलें एक वातावरण आसा म्हळ्यार पाद्र्या आनी परा तांच्या सांगाता बोर्डिंगांत फ्रेंडली जावन आसात आनी तशेंच तांकां भुरग्यांक शिस्तेन वेळा प्रमाणे तांचें कामां करूंक शिकोवंक आनी हेर सर आदार दितात आनी ह्या भुरग्यांक बोर्डिंगांत मस्त तरेचे अवकाश मेळटात मागण्यांत जावंक पुरो खेळांत जावंक पुरो तांची तालंतां उर्जीत करूंक तांचें शिकप करूंक आनी ताचें चड बरें व्यक्तित्व बांदून हाडूंक आनी आमच्या हांगा इस्कॉलांत आमच्या बोर्डिंगांत आमी फकत क्रिस्तांव चलयांक घेता 7वी तावन म्हळ्यार 11वी म्हणसर आमी एडमिशन घेता आनी अशें सडावत जावन करावळी प्रदेशांतले भुरगे हांगासर आसात कारवार तावन कोडयाळ मसूर आनी एकलो भुरगो शिवमोगाचो आसा पूण असल्या एका बेल्टा तावन भुरगे आमच्या इस्कॉलांत आसात आनी आयिल्ले हर एक भुरगे हांगासर बरे रितीन शिकोवन बरे भुरगे जावन मुखार गेल्यात आनी अशें आमकां आमच्या बोर्डिंगाच्या भुरग्यां विशयांत मस्त अभिमान आनी गौरव आसा
पद हे कार्यक्रम सभार आवय बापाय पळोवन आसात, पेरंट्स पळोवन आसात. आनी आज हांवें डॉन बॉस्कोंत पळयल्ल्या त्या एका बदलावणेक आनी भुरग्यांची ती खुशालय पळयतना हांव तुमचे लागीं उलयतना तांकांय भोगता आसतलें बऱ्या एका एज्युकेशना खातीर आमी डॉन बॉस्को संस्थोच आश्रय घेतल्यार बरें आसा म्हूण. तर डॉन बॉस्को संस्थाक प्रवेश जावंक आशेवच्या भुरग्यांच्या आवय बापायक ह्या हॉस्टेलांत दवरून तांकां एक बरी भुरगीं करच्या आवय बापायक तुमचो संदेश कितें फादर? सो मोगाच्या आवय बापाय न्हू जायते फावटी भुरगे 7वी क्लासीक पावता आसतना ते आमकां आयकनात, ते शिकनात आनी अशें म्हणलें समस्ये आवय बापायक आसतात. आनी असल्या वेळार एक बरो जागो आपल्या भुरग्यांक बरें शिकपाक आनी बरें नडतेत आनी शिकोवन बऱ्या पावंडाक पावो जाय, बरे भुरगे जाय म्हणून सर आवय बापायची एक अपेक्षा आसता. आनी देखून डॉन बॉस्को स्कुलांत हांगासर आमी 7वे तावन चल्या भुरग्यांक क्रिस्तांव मात चल्या भुरग्यांक आमी घेता. पूण हांगासर नियमीत बसका आसात, म्हळ्यार लिमिटेड सिट्स. त्या पासत जरी तर तुमच्या भुरग्यांक हांगासर धाडन तांणी बरे रितीन शिकोवन बरे भुरगे जाय, बऱ्या पावंडाक पावो जाय म्हणून तुमी भोगता जाल्यार खंडी जावन तुमी तांकां आमचे शाळेंत येदोळस एडमिशनां प्रवेश सुरू जाल्यात. आनी प्रत्येक जावन आयताराच्या दिसांनी तुमी फोन करून भुरग्यां सांगाता येवन हांगासर आमचें संदर्शन जावन मागीर भुरग्यांक प्रवेश दिवची ती प्रक्रिया आमी करता. देखून तुमी हांगासर येवंक तुमकां हांव मोगाचो स्वागत दिता आनी तुमकां मोस्ट वेलकम. वय फादर, तितलें मात्र न्ही, हांगासर सर्वांगीण रितीर तुमी सहकार दितात, प्रोत्साहन दितात आनी तुमचे थोडे भुरगे, तुमचे थोडे विद्यार्थी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मट्टार तांणी तांची तालंतां वापरल्यांत आनी सर्वांच्या मेसवणेक ते पात्र जाल्यात. तशें जाल्यार भुरग्यां विशयांत पर्टिक्युलर हांवें सांगचें जाल्यार आसा कडेन म्हाका मेळ्ळें तें भुरग्यां धन्वी, तें हायली टॅलंटेड पर्सन. निजा की डॉन बॉस्कोक एक वर्ते अभिमानाचें भुरगें म्हूण सांगच्यांत म्हाका कांयच दुबाव वचना. कित्याक म्हळ्यार ताका तितल्या तालंतांनी भरला, तालंताचो पुंजो म्हूण सांगेंत आमी. तशे जाल्यार भुरगे खंय म्हणसर गेल्यात आनी डॉन बॉस्कोचे संस्थेची एक कीर्त तांणी कितली उबारायक वेल्या. वय धन्वी आमचे इस्कॉलाचे एक थीक जावन आसा. आमच्या शिक्षण पद्दतीची एक आमी म्हणयत आमकां एक मान वा गौरव हाडची एक विद्यार्थीन. आनी प्रत्येक जावन ह्या इस्कॉलांत आसता आसतना तें सादें भुरगें जावन आसलें. जेन्ना आमी चटुवटिको सुरू केल्यो इस्कॉलांत, जावंक पुरो योगाय आनी जावंक पुरो डान्स आनी त्या भुरग्यांक अवकाश मेळटात विविध नाटकांत भाग घेवंक आनी पुरा. आनी ह्या वेळार ताणें तातूंत सुरू केल्लें जावन आसा. आनी उपरांत भायर तें क्लासीक वेतालें आनी ताजे वरवीं ताजी तरबेत ताका चड तरबेती मेळ्ळी. आनी विविध कॉम्पिटिशन जावंक पुरो विविध कितें पंद्याट आसल्या वेळार तें वचून तातूंत भाग घेतालें. आनी अशें जावंक पुरो डॉन बॉस्कोचें बेसांव जावंक पुरो विविध मनशांचें मागणें जावंक पुरो, पूण तें यशस्वी जावन येतालें. आनी हर एक फावटी आयिल्ल्या वेळार ताका आमी उत्तेजन दिताले आनी मान करताले. आनी तशेंच त्या इस्कॉलांत तें शिकून आसतना एका दुबळ्या कुटुंबांतलें तें, तेजी आवय आनी पुरा दुबळी कुटुंबांतली. देखून आमी ताका मस्तो आमी आदार दिला, आर्थीक रितीन आमी कुमक दिल्या आनी ताका हांगासर इस्कॉलांत शिकोवंक आमी जायतो आस्पाद करून दिता. आनी ह्या वरवीं तें भुरगें म्हाका दिसता आनीक चड उंचायेक वेते आसा. आतां ह्याच थोड्या दिसां आदीं आमच्या उडपीच्या DC सांगता एक दीस ताका हळ्ळी वास्तव्या म्हणल्या त्या कार्यक्रमांत वचून एक दीस DC जावचें एक भाग ताका मेळ्ळें जावन आसा. निजा की वर्त्या संतोशाची गजाल फादर. आनी एक विशय हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार हांगा तुमी भुरग्यांक कितलो अवकाश दितात. भुरगीं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मट्टार वेतात, समाजींत ती उजळटात, परजळटात. डॉन बॉस्कोचें नांवूय त्या झाडा तांणी कालें प्रशस्ती घेतात, ताका डॉन बॉस्कोचें नांवूय लागयतात, पुडचितात. आनी डॉन बॉस्कोच्या इस्कॉलांत थोवन आपणाक अशें आयिल्लें म्हणल्यार खंडीत तें उपकारी मन आसा म्हणून तांणी सांगतात. ह्या विशीं तुमी कितें म्हणटात? वय तें खंडीत जावन त्या भुरग्यांक आसा की डॉन बॉस्को म्हळ्यार ते एक अभिमान तांकां तें आसा. देखून खंयच्याय वेळार ती तांकां प्रशस्ती मेळटा जावंक पुरो वा उंचायेक पावल्या वेळार इस्कॉलाक ती विसरनात. आनी कित्याक म्हळ्यार हांगा जावन तांकां तितलो मोग, तितलो पाठिंबो आनी तितलें उत्तेजन मेळटा. आनी त्या पासत
म्हणनात की हांवेंच केल्लें सर साधन ना इस्काल म्हजें आनी इस्काला पसत आनी त्या पसत डॉन बॉस्को इस्काला ते आपल्या इस्काला ते तांकां मस्त मोग आनी मस्त अभिमान आनी थोडे फावटी थोड्या भुरग्यांक इस्काल सोडची अनिवार्यता आसता विविध कारणाक लागून त्या थोड्या भुरगीं मस्त पेरंट्सांक सळ करतात म्हाका इस्काल सोडूंक नाका आनी तेंय दाखोवन दिता की भुरग्यांक इस्काला वयर कितलो मोग आसा आनी ही इस्काल तांकां कितलें एक लक्षणीय जावन आसा म्हणून आनी देखून उंचाय केल्लीं भुरगीं सयत विसरनात आनी इस्कालांत आसचीं भुरगीं सयत इस्कालाचो मस्त मोग करतात. फादर आतां विद्यार्थी दिसान दीस ह्या इस्कालांत रावन बऱ्यापणाक मुखार येवनच आसात आनी मुखार इस्कालाच्या अभिवृद्धीक आनी विद्यार्थींक बरें अत्युत्तम आनीकय उत्तम शिक्षण दिवच्याक तुमी हाती घेतली खंयची योजना आसा ती? आमी येदोळ म्हणसर लीड स्कुलाचे एक कार्यक्रम आसा ते आसा कित्याक म्हळ्यार ते आमच्या भुरग्यांक तांची शिकपा पद्दतच बदलूंची एक वेवस्था जावन आसा. चडावत भुरग्यांनी कितें करचें म्हळ्यार बायपाठां करचें आनी तोंडपाठ करन तांणी तें आन्सरां बरोवचीं शिक्षकांनी तशेंच तांकां दिवचें जावन आसा. पूण अशें केल्यार आधुनीक आतां नव्या शिक्षणीक नीती प्रकार जावंक पुरो वा CBSE शिक्षण त्या वेवस्था प्रकार त्या भुरग्यांक चड मुखार वचूंक साद जायना आनी प्रत्येक जाण कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स आनी पुरो एप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन्स मस्त येतात त्या पासून भुरग्यांनी क्रिटिकल थिंकींग इनोवेटीव थिंकींग क्रिएटीव थिंकींग पुरा तांणी करीचें पडटा. त्या पासून आमी विविध रितीच्या आधुनीक कितें शिक्षण पद्दती सगळे आमी बेते आसा आनी आमच्या भुरग्यांक ल्हान क्लासींतावनूच आमी सदृढ करन आसा की तांची शिकपाची रीतच बदली जाय म्हणून आनी देखून आमची आतां ल्हान क्लासींतलीं भुरगीं मस्त स्मार्ट आसात. मस्त आमी रिसंटली स्टुडंट लेड कॉन्फरन्स पण चलोवन आयले भुरग्यांनीच सेकंड स्टँडर्ड थर्ड स्टँडर्ड फोर्थ स्टँडर्ड फिफ्थ स्टँडर्ड भुरग्यांनीच तांणी शिकयलें सर विविध गॅजेट्स विविध मॉडल्सां मुखांतर पेरंट्साक एक्सप्लेन केलें आनी अशें त्या भुरग्यांक थंय मस्त आत्मविश्वास कॉन्फिडन्स आनी त्या सब्जेक्टा वयर ग्रीप मेळिल्लें आमी पळयता. देखून न्ही फकत तोंडपाठ करून सांगचें पूण तांची तकली उपयोग करून तें तांचें ज्ञान तें आपणायलेलें ती सांगूंक शकतात आनी हें जावन आसा आमच्या इस्कालाची विशेशता. फादर तुमचे लागीं उलयतना वेळ कसो पासर जालो म्हूण म्हाका कळीत जावना पूण जाल्यार एक थोडे विशय तुमच्यातल्यान म्हाका कळीत जायचे म्हणले म्हजी एक आशा जावन आसा. फादर तुमी एक प्रिंसिपल जावन सकाळीं सांज पर्यंत ह्या संस्थेंत तुमचो वावर दिवन आसात. कॅम्पसांत सगळ्या कॅम्पसांत मिनिमम 5-6 फावटी चलोवन येतात म्हणून तुमी म्हाका सांगलें. हें पळयतना म्हाका निजाकी वरती बिरमोती दिसता. पूण हांवें आतां सांगचें हें प्रिंसिपल जावन इतलो तुमी वावर दितना तुमकां मस्त खुशी दिल्लें खंयचें एक संतोश दिल्लें घडीत आसा की? वय विनोद मस्त गणितां संतोश दिल्लीं गणितां आसतात आनी ते आमी मस्त हार्ड वर्क करून मस्त कश्ट काडून केल्ल्या वेळार आमकां खुशी हाडटात. एक धाकल्याक एन्युअल डे हर एक एन्युअल डे दिसा आमकां मस्त अभिमान भोगता आमच्या विद्यार्थींक पळोवन स्टेजीर इतले बरे रितीन प्रदर्शन करचें आनी तशेंच आनी एक हर एक वर्सा आमकां संतोश दिवचें एक घडी जावन आसा भुरग्यांचे रिजल्ट आमी पळयते आसता. सर भुरगीं पास जालीं म्हणटा आसतना मेळचो तो संतोश इतलो आनी तितलो न्हय. पूण खास करून तुवें विचारल्याक संतोश दिल्लें गणीत तुवें विचारल्याक आयले वार जाल्लें गणीत म्हाका मतीक येता की आमचीं भुरगीं आसामाक गेल्लीं ओके आनी थंय सर वेता आसतना तांकां मस्त कश्ट जाले वेता आसतना कित्याक म्हळ्यार आमी अपेक्षा केल्या प्रमाणे तांच्यो टिकेटी रिजर्वेशन जावं नासल्यो आनी तांकां भुरग्यांनी आमकां टिकेट रिजर्वेशन ना जाल्यार आमी कशें म्हणून वेता म्हणून एक डिटर्मिनेशन दाखयलें म्हाका मस्त अभिमान भोगलो भुरग्यांचेर आनी तितले डिटर्मिनेशनार भुरगीं एडजस्ट आनी पुरा करन दुसऱ्या इस्काला सांगात गेलीं पावलीं म्हाका बरे रितीन पावल्या पुरो म्हणून मात्र तितलें म्हज्या मतींत आसलें मागणें आसलें पूण थंय वचून गेल्लेंच तांणी साधन करून फस्ट दिसाच तांच्या सापक्या मात फस्ट रावलीं आनी उपरांत 4 गोल्ड मॅडलां आनी 10 सिल्वर मॅडलां तांणी आपणाक पाटी आयलीं. ग्रेट. तो ह्या दिसांनी म्हाका जाल्लो व्हरतो संतोश जावन आसा. आनी तांकां तुमी रिसीव केल्ली रीत ते हांवें मिडियार पळयलें तांकां रेल्वे स्टेशनांत बँड काडून घेवन जेलो काडून घेवन ते साप निजाकी भुरग्यांच्या एका प्रयत्नाक तुमी दिल्ली शाबासकी निजाकी तुमच्या काळजांतल्यान आयिल्लें ते एक भावन आनी ते एक बरेंपण बरें मन निजाकी जाल्यार वर्तें जावन आसा फादर. फादर केदाळे आमचें जिवीत गुलाबाची मांद्री म्हूण सांगूंक जायना. प्रत्येक जण म्हाकाय बेजार जाता ह्या विशयांत एक उल्लेख करूंक तुमी हांगा तवळ प्रिंसिपल जावन आयिल्ल्यात मात्र
आणि एक विशेष दुरंत दुखाची गजल या कॅम्पसाच्या भायर घडली. 8 नेण्टली अंजाळ भुरगीं एका ॲक्सिडेंटांत चिंतिनातले बरी मरण पावली. ह्या घडये तुम्ही आयिल्ल्यात मात्र चार्जिकान गेल्ले मात्र तसली एक संदिग्ध परिस्थितींत तुमची मनस्थिती म्हाका कळटा. जाल्यार ह्या एका परिस्थितींत तुमी कशें तें सगळें सांबाळून व्हेलें आनी त्या पेरंट्सांक तुमी कशें सुदारतलें फादर? विनोद, हर एक पावटी हो उल्लेख येत आसतना म्हजे काळीज धडधडे सुरू जातात. कित्याक म्हळ्यार आतां सुमार 7 वर्सां जालीं जाल्यारय आजून तो उडास जिवो आसा की तें सगळें घडीत आनी तें कशें सर्व जालें ह्या विशयांत खंडी जावन दूख आजून म्हज्या काळजांत मतींत तें वचोंक ना आनी वचोंक साध्य ना. आनी देखून चडावत भुरग्यांच्या सेफ्टींतय मस्तो हांव कितें सथराय घेतय आसा. कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांची सेफ्टी पयली जावन आसा आनी तें जाल्ल्या वेळार घडीत देवाची विशेश कृपा आमचेर आयली म्हणून हांव चिंतां. कित्याक म्हळ्यार खंयच्याय पेरंट्सांक कितलीं भुरगीं आसल्यारय एक भुरगें वगडावचें एक वर्तें जावन आसा आनी तें एक घडीत घडलें. आनी जायते रितीन पळयल्यार तें घडीत घडनाशें जावंक मस्तूक अवकाश आसले, पूण कित्याक घडलें तें त्या सवालाक आमचे लागीं जाप ना. पूण त्या वेळार तें घडीत घडल्या वेळार प्रत्येक जावन सर्वांचो पाठिंबो, सर्वांचो सहकार, तशेंच त्या आवय बापायनी दिल्लो तो सहकार वा तांणी ती चलयली रीत पळयत आसतना भावार्थाची वर्ती साक्ष ती जाल्यांत. खंयच्याय पेरंट्सांक वा आवय बापायक असलें घडीत घडटा आसतना भावार्थ तांचो धंडोळचो एक साध्यता आसा. पूण तांणी खंडी जावन देवाच्या वर्ती आदारान, मरियमाच्या आदारान तें स्विकार केलें आनी देवान तांकां दुसरे रितीन थोड्यांक बेसांवां दिल्यांत. पण खंडी जावन हांव आजून त्या आवय बापायक हांव आभारी जावन आसा तांच्या सहकाराक. आनी तीं भुरगीं सदांच आमकां मोगाचीं, तांकां ताचो उडास आसा आनी प्रत्येक जावन तांच्या त्या मजतीन आमची इस्काल प्रगतीच्या मेटान चलोन आसा म्हणून म्हाका खंडी जावन भरवोसो आसा. पळय फादर, निजाकी बेजार जाता, मस्त बेजार जाता. जाल्यार तसल्या परिस्थितींत सर्वांनी तुमकां दिलो तो पाठिंबो, डॉन बॉस्कोचे बेसांव, सर्वेस्वर देवान तुमकां दिल्लें तें धैर्य सक्कड एका हंताक येवन पावलें आनी तशेंच डॉन बॉस्को संस्थ्याक कितेंच एक बाधक जायनासतना डॉन बॉस्को संस्थेचे मिसांव, ह्या इस्कालाचे मिसांव मुंदरून आयले. फाटल्या 7 वर्सां तावन त्या भुरग्यांच्या मागड्यान दिसान दीस हो संस्था अभिवृद्धीक येवन आसा. आमी सर्वांनी त्या भुरग्यां खातीर मागचें आनी तांच्या कुटुंबदारां खातीर मागचें, तांच्या आवय बापाय खातीर मागचें वर्त्या गरजेचें जावन आसा. वय फादर, बरें करतना पाड उलयतले मस्त आसात. तुमी फाटल्या 6 वर्सां तो निरंतर प्रयत्न करनासात. असे प्रयत्न करतना कोणीय कांयपणी उलोवन तुमकां दुखयल्लेपणी आसा की? सुरवेर म्हाका अशें आयकत आसतना आनी पुरा बेजार भोगतालें. मागीर हांवें चिंतलें की उलोवचें आसतातच. खंयच्याय क्षेत्रांत कितलेंय बरें केल्यार, जशें म्हणटात न्ही, बरें आंबे पिकिल्ल्या रुखाक फातोरां पडटच आसात. देखून आमी लोकांचें तोंडार नियंत्रण करूंक जायना. आमी आमच्या बऱ्या कामा वरवीं आमी आनीकय मुखार वचूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी दुसऱ्यांनी कितें खोडी काडल्यो वा कितें टिका केली म्हणून आमकां बेजार जावन सोडल्यार वा हांव आनी कडेन वेता म्हूण सांगल्यार आमकां बरें करूंक अवकाश मेळना तितलेंच. आनी म्हाका खंडी जावन तृप्ती आनी दादूसकाय की हांव म्हजें 100% केदाळे दितां आनी तातूंत केदाळाय फाटीं सरना. आनी उरलें बरें मस्तूजान उलयतात, थोडे वायटूय उलयता जावंक पुरो, पूण आमी कितें म्हणचें की तें हांव देवाक सोडटां. हांव कित्याक त्या विशयांत हांवें नीत करी जाय. देव पळयतलो. आमी आमचें काम बरें कर मुखार वचें, तितलेंच म्हजो एक जिविताचो एक ध्येय जावन आसा. फादर, भोव अपुरबायेन इतलो वेळ तुमच्या संगात करचेलो आनी एक व्हडले संस्थेची एक मोटवी झळक आमी आमच्या विक्षकांक दिली. सबार आवय बापाय अपुरबायेचे कार्यक्रम पळोवनूच आसात आनी सबार आवय बापाय तांच्या मुखल्या येवजण्यांत तांच्या भुरग्यांक ह्या संस्थ्यांत एक प्रवेश विचारूंक खंडीत जावन येदोळस तांणी दृढ मन केलां आसतलें. देखून बरें एक शिकप, बरो एक फुडार, बरें एक नैतीक शिकप
बरें एक मौल्य आधारीत शिकप, बरें एक क्रिस्ती मौल्यांनी बरयल्लें शिकप ह्या संस्थांत मेळटा मनशाक कितेंच दुबाव ना. कित्याक म्हळ्यार ह्या संस्थेची ते ध्येय तसो जावन आसा, डॉन बॉस्कोचो ध्येय तसो जावन आसा. तर हे कार्यक्रम पळोवन आसच्या सर्व आमच्या पेरंट्स आसात, आवय बापाय आसात, तांकां ह्या संस्थेक एक मोगाचो स्वागत आशेव्या. मोगाळ आवय बापायनो, भुरग्यांच्या पोशकानो, डॉन बॉस्को शिक्षण संस्थो तुमच्या भुरग्यांक हांगासर बरें शिक्षण दिवंक राखून आसा आनी आमचे लागीं आसली ती शिक्षण पद्दत, आमचे लागीं आसली तर सवलत आनी आमची बरीं शिक्षकां तुमच्या भुरग्यांक बरें शिक्षण तशेंच बरी तरबेती आनी तांणी वाडून येता आसतना तांकां जाय आसलें सर्व मार्गदर्शन हांगासर दिते आसात. तुमी आमचेर पातिनी दवरून तुमच्या भुरग्यांक हांगासर धाडना. तुमच्या भुरग्यांक एक बरो फुडार आनी तशेंच बरी बुनयाद तांच्या जिविताक घालूंक तुमकां सर्वांक हांव आमच्या इस्कलाक मोगाचो स्वागत दिता. मोगाच्या विक्षकांनो, आयचे हे विशेष कार्यक्रम डॉन बॉस्को स्कूल त्रासी. डॉन बॉस्को स्कूल त्रासी आनी त्या स्कुलाचो तांडेली मानादीक बाप मॅक्सिम डिसोजा हांचे संगी भोव वर्त्या रितीचे एक संदर्शन चलोवंक सौम्य देवान म्हाका फावो केलें आनी डॉन बॉस्कोक हांव ह्या खातीर अर्गां दिता. कार्यक्रम तुमी पळयल्याक तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या भुरग्यांक एक बरो फुडार मेळटा तर खंडीत जावन डॉन बॉस्को तुमचे खातीर राखून आसा. भुरग्यांच्या बऱ्या शिकपा खातीर तुमकां अभिरूच आसा जाल्यार खंडीत जावन डॉन बॉस्को इस्कॉल तुमकां राखून आसा. येदोळ पर्यंत हे कार्यक्रम पळयल्यार तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच ह्या कार्यक्रमांत भोव वर्त्या रितीर सबार रिती आमचे संगी वांटून घेतिल्ल्या फादर मॅक्सिम डिसोजा तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचेनो, हे कार्यक्रम तुमकां बरें लागले तर हेरां संगी तुमी वांटून घेया. हे कार्यक्रम शेअर करा. डॉन बॉस्को स्कूल त्रासी हाची वडवीक हेरांक तुमी कळया. हाची विशेशता कितें आसा ते हेरां संगी तुमी वांटून घेया. आनी तशेंच मुखलो अंकडो आमचो आरंभ जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोग अशेंच आसूं दी. देव बरें करूं.